व्हेरी गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. आयज न्हू बघा सकाळ फुडें जाग येयलेली. अशें बेगीन हांव उठना, म्हणजे जायत ना उठपाक सुद्दां. आज बेगीनच उठलें आनी म्हणजे बेगीन ब्रेकफास्ट करतलें. आज म्हटलें मातशें उपमा करतलें आनी उपमा आज हांव सेपरेट करता. मातसो डिफरंट करता. रवो भाजून घेता, कॅरट बीन घालतलें, तितून मटर बीन घालून मातशें कसो लागता पळोवया. आयज कॅरटूय घालून पळोवया. म्हणजे मिक्स व्हेजिटेबल उपमा. कांदो बीन सगळें फोडणी बीन घातला आनी आतां रवो मातसो फुलोवन घेता. बरो अर्द्यान रवो सेपरेट फुलोवन घेता. हांव असोच घालता, फुलता फुडें मातसो बरो मातसो फुलोवंक जाय तो. सो जाल्यार आज न्हू खूब काम आहा. केलें 2-3 दीस जाले आमचे सद्दां येताले पळय कामाक, तें मातशें बरें ना म्हणून आपल्याक थंडी जाल्यार दवरयता म्हणून येवना. म्हणल्यार 2 दीस येवचें ना म्हटलें तेच्या जाग्यार हांव दुसऱ्याक पळयतालें जे संडे येताले ते. सो तेणें म्हाका पयलीं सांगलें आयज ना म्हणून. सो आतां दुसऱ्याक कॉल केल्यार डेलीचे घा ते म्हणाले आपल्याक बरें दिसना अजून, आपूण येवचें ना. हांव सांगलें 2 दिसान मातशें रेस्ट घेतलें आनी येतलें अशें म्हणून. पूण तेवूय ना, दोगांय ना. आनी आयज पळय म्हाका कितें करता रातचें रातभर काल न्हीद नासलें. खबर ना कसली मस्ती पडलेली. बॅडाचेर ओळखी जॉब मारताले, अशी तकली मारताले, कितें ते करताले, म्हाजे मारताले. आनी आयज सकाळ फुडें अशें कितें तकली मारली, म्हाजेच दाद लागून म्हाका हें जालें. अशें कितें केलें, अशें करता, मस्ती करता ह्या दिसांनी. खबर ना 2-3 दीस फ्रांसीस नासलो, सुशेगाद न्हिदताले आपूण जेवण. काल राती कशें न्हिदताले, फीट घेताले तरी न्हीद नासलें. अभ्यास हांगासर म्हाजे ऑलमोस्ट जावपाक पावलो. गाजर बरें अशें किसून घातलें आनी तितून आनी मटर बॉयल करून जेन्ना उदक घालता पळय तितूनच बॉयल करपाक घातलेलें उदकान, गरम उदकान. तेवूय वांगडाच घातलें आनी जालें. आतां मातशें तळशीता, कोथमीर बीन सगळी घातली. सो हें जालें. आतां सगळी क्लिनिंगाचें पळयता. सो बाय उठत जा, म्हाका कितें करपाक दिवचें ना. बाय पळय आयज केन्ना उठता. सो आज हे पळय बाय ब्लॉगिंग करता कॅमेरा धरून. बाबा पळय हांगा पळय, बाय ब्लॉगिंग करता कॅमेरा धरला पळय बायन. बाय उलयता, उलय. आयज कोण ना, येवचें ना म्हणून सगळें आयदनां घासताले. आयदनां घासता घासता फ्रांसीस येयलो म्हणलो मातसो बँकेन वचून येवंक जाय. सो हांवें अर्दी आयदनां घासली आनी हांगा मातशें क्लीन केलें फटाफट आनी जस्ट लायट गेला. काळोख दिसता ब्लॉगान. सो म्हटलें अर्दी आयदनां म्हटलें मागीर घासून येतलें की बँकेन गेलें की मागीर बेश्टेच हें जाता, टायम वयता. सो बाय करतलें म्हणल्यार बायचें सद्या फिटींग बीन हें करून दवरता, उदक भरून दवरला. तें बेश्टें दवरता एका आनी पॅनकेक केला. आमी रोखडे येतली. सो आतां आमी भायर सरला बेगीन, की बाय न्हिदलेलें आहा. बेगीन बेगीन बँकेन वचून येतली. बेगीन येवल्या. बाय उठत जाल्यार आमकां काय करूंक गावचें ना. बँक खेळटा आमी परत. म्हणजे कितें मागीर बाय उठता जाल्यार परत आमकां येवचें पडटलें. सो पावस येता, बारीक पावस चल्ला. सो चलो वयता आमी आनी रोखडे येता. ना रे चल वचून येता आमी रोखडे. सो बँकेनसून येयले ना बेगीन बेगीन आदनांक दवरलेले, तांदूळ बीन घातले ना. हांव चेंज बीन करपाक गेलें, फास्ट कितें करतलें. शीत जालें म्हाजें हांगा सुकलें. परत आतां उदक घातला पळय वयर पावलें सारकें. शी फास्ट जावपाक जाय पळय वयर पावलें, चड जालें. धाकटो तोप जालो. आयज कल्ले घेतलेले न्हू. सो कल्ल्याक बरें मसालो बी मारून सगळें मॅरिनेट करून दवरला. हे फ्राय करतलें. आनी प्रावन्स न्हू कितली घेवं, कितलीशी आता माहिती सगळें सोडले की. पूण ओके हा, ही बेश्टी कडी हितून बरें भेंडे बीन घालून हेजी कडी करता. सो तातून भितून दवरला हांवें. सो बाकीचे सगळे मिरसांगे कोथमिरी बीन सगळें घालता, वाटता फटाफट. ठीक आहे. ऑलरेडी जाल्लो आतां टायम 12:30 जाली. आमकां मातशें बँकेन मातशें लेट जालो, आमकां जाता म्हटलें. आनी येवचें न्हू 2 दीस जाल्यार म्हजो असो पावन्सेर अशें फुललेल्या भशेन दिसता. सो हांवें पळय म्हाजो सदांचो स्पेशल रेसिपी काडो केल्लो. चड ब्रावन केला ना, हितून हांवें न्हू गोडाचो पावडर घातला, जॅगरी पावडर. ते तसो कलर जाला. सोमतें घालूनच शिजयलें. सो इल्लें पिल्यां बंद करून दवरता ताका. आज कितें जाल्यार वयता आसतना सावित्री घाल आमकां. ताका म्हटलें सदां संडे येता तें मातशें घेव. ते अर्दी आयदनां आसली पळय. सो तेन्ना आज भाजी क्लीन करून दवरलेलें. आयदनां सगळीं घासून दवरली. ताकाय थंड सो ताकाय कडो केलो. ताका कालचें सांगता तुका कडो करून दवरता म्हटलें. आयज राव मातशें सोमतो फास्ट शिजयलो. ताका इल्लो दिलो, हांवूय पिलें. पळय परत म्हाजें शीत आनीक सुकतालें. चलो वाळून घेता. सो लायट गेला आनी तरी बरें. आतां बायक न्हाणोवपाक येतली. आनी आतां हेका हांव बरयतालें पूण तें आपुणूच जेवता खंय आपल्या खातीर. माम करता खंय पळय. माम करता. कर माम कर. हा म्हाजे बाबा कर, स्वताच माम कर. गाड्यात दिमी लयले दितले. पळय अशें अवतार करता सद्या आमी. दादाक दी बायक न्हू न्हिदपाक गेल्लेले. कशें न्हिदना पयलीं केल्यार बेडार मस्ती कर. फ्रांसा सुद्दां न्हिदोंक दिनासलें. उडकी मारता कितें बेडाचेर सकयल परते जाता. 2-3 देंवले. आनी ते उत्सवाक वयता हेज्या टेबलाच्या पोराक कितें आहात. आनी आतां म्हणल्यार आपल्याक घ्या हितून बसय म्हणून. कित्याक हेकाय व्हील आहा न्हू, बोवय म्हणटा आपल्याक अशें रावंड मार म्हणटा. बेश्टें रावंड मारतालें. याद येयली ताका पॅनकेक दवरलेली न्हू, डब्यान घालून पॅक करून दवरलेली. प्लेटीन सुद्दां आपल्याक घालूंक दिना. तेच कवराचेर तितूनच घातलें आनी दिलां आतां खाता. टायमपास बेश्टें खायना
पाय वयर काढणार रे बाबा, सारखं बस रे. हे जे कपड्याचे पडले ते काढलं आणि परत प्लेटीन घातला. व्हेरी गुड, दॅट्स लायक गुड गर्ल. डिसिप्लिनान खावंक जाय बरें सारखे, सकयल उडोवंक जायना, सारखे खावंक जाय बाबा, गुड गर्ल. नानी पी इल्लो घे, आनी इल्ली पी. व्हेरी गुड. ते नाका ते बंद करपाचें, ते नाका. आसूं खा तूं खा. सांजचे पयलीं फ्रांसू म्हणटालो की मागीर मातशें एक रावंड मारून येवया म्हणून, भाजी बिजी कितें आसा तें घेवन येवया म्हणून. हांवें बरें सांजचे सकाळचे वचपाचें, सकाळचें बँकेचें बीन काम जालें न्हू, तें वचोंक गावना. आनी आतां ह्या दिसांनी एक नांव अशें कपडे एक चादर बिदर धुवन घालता. सो सगळे भितरले ते रुमांतले घाले ते बॉक्सान भरले ते 2-3 चादरी बेश्ट्यो घालून दवरता घडी करून फोडता. एक धुयलेली दिसता, ती फोल्ड करून दवरला सद्या. ही अजून सुकवना, सुकता पळोवया. आतां मातशें ह्या दिसांनी वत येता, पावस आसता न्हू, मदीं पावस जाल्ले म्हणून घालून आसले. सो ऑलमोस्ट म्हणजे सगळे हांगा जालें. आतां कितें मेन आहा ते सगळे चादरेचे थोडे उरला, ते चादरी घालून दवरपाक जाय. तरी हॉलान थोडें सामान उरला, म्हणल्यार ते सगळे क्लियर कर, सगळे काडला आनी ते हाडून हितून हॉलान दवरला म्हणटा तूं थोडे. आनी ते थोडे सॉर्ट आउट करपाचें उरला, तेच आसा, ते सगळें आउट करूंक जाय. आनी हे वाज हाडटा न्हू हे निदाना, कांय करिना. मदल्या टायमार मातशें न्हिदलें की सांजचें न्हिदना, मागीर रातचें न्हिदना. कितें करता सगळे चेंजीस जाता हेजे. कितें करता? आसूं रे बाबा, बर्ड्स दिसता. आमी बे गॅलरीनसून व्यू करून खाता. आतां जालें बे बेश्टे. पाय पळय तेजे, पाय पळय सकयल. सांजचे आतां न्हू आमी एक्चुली भायर वचपाचें आसली, पूण पावस स्टार्ट जालो पळय, वेदर कसो केला पळय भायर. तरी मम्मी कपडे भितर घेवन येता. आयज फ्रांसान स्पेशल कितें केलां पळय, बेरपुली. कशें जाला ती, बरें लागता? ना न्हू, ना म्हण सारकें सांग. तेंच्या फ्रांसिसाक आनी शंकराक मिरची कट करून घावले. मिरची मदीं गावल्यार जालें. हेच्यान कित्याक नाका म्हटल्यार ना, मिरची बाय खावंक सुद्दां मिरची गावता तीक लागतले. ते बाय हांगा इल्लीशी करून खाता, टेस्ट करता भशेन. आनी बाय रावला आईक दिता म्हणून. कितें खाता ते चिरमुली? खातले ते चलो खाता. कितें ते खाता मरे आपूण. खा दात ना दोगांकूय, दोनूच आहा. सो आतां डिनराची तयारी करता. सगळीं म्हाका लास्ट टायम न्हू खूब जाणां कमेंट करताले मम्मीच्या हेल्था खातीर. सो तिका न्हू सद्दां हें दिवं नाका म्हणून, चपाती चडूय बरी न्हू म्हणून. सो तिका भाकरी बिकरी बरी म्हणून. दुसरी कसली हेजी कितें म्हणटा म्हाका खबर ना, खूब टायपची भाकरी आसता. सो हांव फर्स्ट टायम आयज भाकरी ट्राय करता. हांवें आयज न्हू हें घेतलेलें, ऑनलायनूच ऑर्डर केल्लेलें आमचे स्विगी इंस्टामार्टाचेर. सो हे कसले हे पळय ज्वार फ्लोर 1/2 ग्रामूच ऑर्डर केल्लें. धाकटुले पळोवया कशें म्हणून. सो हेजे आतां भाकरी करता. सो एटलीस्ट 2 तर भाकरी करता. कश्यो जाता खबर ना, बेश्टें ट्राय करता. सो कशें कितें करपाचें, तितून गरम उदक घालपाचें, थंड उदक घालपाचें अशें हांवें आयकलां की भाकरी करता पळय ते गरम उदकान मातशें मळून दवरचें पडटा आनी मागीर करचें पडटा. त्यो नाचणीच्यो आसता तश्यो, पूण ह्यो ज्वाराच्यो इतलें खबर ना, आयडिया ना. पूण हांवें मातशें गरम उदक करता. सो पळयता कशें जाता ते. फर्स्ट टायम करता ट्राय. बरी जाल्यार खावपाची, ना जाल्यार मागीर चपाती करता. आनी म्हाका न्हू लास्ट टायम हांवें मास्क लायलेले हेचे लॅक्मीचे मास्क लायलेले, ते मातशे लायक हेच वायट तो इतले येवन. सो तरी म्हाका आहा. सो हांवें आतां हे हाडलेले, काल फार्मासीन गेले तेन्ना हांवें स्क्रब हाडला, ते यूज करता. असो हांवें पीठ घेतला आनी उदक गरम करून घेतला. सो गरम उदकान मळटलें. तेन्ना मीठ घालनासता, पूण हांव तरी पूण मातशें मीठ घालून पळयता. पळणी लागतलें म्हणून मातशें सॉल्ट घालता. अशें घालना दिसता तें हांवें पळयलेलें. हातीन जावचें ना म्हाका गरम उदक. सो चमच्यान मिक्स करून घेता. सो बापरे बाप जाल्या पुरो सारकें. भाकरी रोटी कितें म्हणटा खबर ना, हेजी ज्वाराचे कशें लागतले ते पळोवया मागीर. हे करता न्हू गरम उदक घालता न्हू, स्मेल तर वेगळोच कसो येयलो ना एक्झॅक्टली स्मेल म्हाका. जेन्ना फस्टूच पावस पडटा पळय मातयेन, म्हणजे अशें जमनीर, आनी तो मातयेचो असो वास येता पळय, तसो वास येयलो म्हाका. आनी एक्चुअली म्हाका तो वास तो खूब आवडटा. फर्स्ट पावस पडटा तेन्ना तो वास येता तो मातयेचो. सो पूण हें माती न्हू एक्चुअली, पूण तसोच कसो मातसो वास येयलो म्हाका. मे बी गरम उदक घातला पिठा खातीर खबर ना. खूब जाल्यार पुरो म्हाजें सारकें. हांगासर पीठ न्हू म्हाजें हांवें विडियोन पळयलें चपाती भशेन करता, पूण हें चपाती भशेन जावना. हें मातशें न्हू वेग अशें हें जायना, लाटून जावचें ना. हांवें बेश्टें ट्राय करपाक न्हू अशें हें केलां, बारीकशी मार घालून पळयलां. तेजें अशें उदक मारपाचें हांवें पळयलेलें. सो पळोवया जाता कितें जाता ती. भाकरी जाता काय आनीक कितें जाता. सो इल्लीशी भाकरी पळोवया, भाकरी भशेन जाता काय कितें जाता. सो पळोवया कशें जाता. बेश्टें ट्राय करपाक इल्लीशी केल्ली. सो सारकें आतां करता. आतां मातशें पातळ करची पडटली. उदक लावन हें करचें पडटलें, लाटून काय जायना. सो आसूं अशीच खावपाची. जालें म्हाजी भाकरी.
फर्स्ट टाइम ट्राय टायम म्हाज्या सारकें रॉंग जालें भाकरी अशीच नासता ती रोटी भाकरी कितें म्हणटा तें सारकें जावना एका पळय कशें कितें खंय न्हिदला पळय तें जमनीर न्हिदला पळय कशें ए कितें करता गो तूं हांगा कितें करता हा कितें करता गो तूं हांगा हांगा कितें करता हा आदी म्हणजे कितें करता गो तूं हांगा आदीन ताता करता तुका हांगा ताता गेला बाबा सांग मामाक सांग कितें करता गो तूं हा हे कसले कसले निघयला तेका राजीन निघयला म्हणटा ते पापा कितें करता गो तूं जमनीर लोळोन ताता गेला बाबा मामाक सांग ताता गेला म्हणून फॅन बीन काय लायना आज जाल्यार ऊ जावं की न्हीद अबे फॅन हांगा बंद हांव म्हणून हू हू खंय अबे लायलो जमिनीन असं कोण ताता करता रे जमीत तो किती झाला कितें जालें आतां हे पळय हांगा रायम्स पळयताले ते म्यूट केला पॉज केला म्हणून रडटा आतां पनीर हांवें न्हू अशें ग्रेट करून घेतले आतां ते मिक्स करून घेता आनी हांगासर म्हाजी भुर्जी रेडी पनीर भुर्जी हेका फकत वयर स्प्रिंकल करता फकत हांव कोथमीर सिंपल प्लेन केला कांयच घालूना सॉसेस पिसीस कसले बेश्टे प्लेन सो जालें मातशें तळसोनी तेसो हे पळय हांगासर न्हू हांवें पीठ केल्लें हेजें ज्वाराचें सो हाजे म्हाका भाकरी जायना म्हणून आतां हांव करता आमचे हेजे वीथ फ्लोर चपाती करता हेका कितें भाकरी म्हाजे तें खरेंच जमना ते पीठ बेश्टें हें करता आतां कितें जाता पळोवया त्या पिठाचें सो जायना म्हणून आतां चपाती करता सो तें पॉसिबल जायना आनी इल्लीशी खावन पळय ती मातशी कोडू कशी लागता मम्मीक इल्ली टेस्ट करून दिल्ली इल्लीशी केल्ली पळय तेजो इल्लोसो कुडको सो ती म्हणटा बरें लागना आपल्याक कोडू कशी लागता नाका म्हणाली म्हटल्यार नाका जाल्यार नाका ते चपाती दोन करता तिका आनी म्हाजे भाकरी जमना फर्स्ट टायम ट्राय म्हणजे आनीकदां हांवें केल्लें तेन्ना तायलेच जाल्ले नाचणीचे पूण ते जायना ज्वाराची जायना म्हाज्यान हांव समजलें अशेंच पीठ जातलें आनी चपाती भशेन लागतलें म्हणून पण जायना तर चलो हे करता आतां